लोकांचे शुभ वर्तमान. लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग. पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमचे भितर न्यायनीत हो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला. मागीर ताणें तांकां सांगलें, चोतराय दवरात आनी 2 गिरेस्तकायेची आशा सारकीच सोडून दियात. कित्याक कोणाक पुस्कोल गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना. मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली. एक गिरेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांक खूब पीक जालें. तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना. हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचेकूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हज्या शेता भाटांचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्ते माल तातूंत भरून दवरतलो. मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, साबार वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या आदीन आसा. विसव घे, खा पिये आनी मोज मार. पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिशा, आयज राती तुजे कडलो तुजो जीव परत मागचो आसा. म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलाय ते कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात पूण देवा मुखार गिरेस्त जावंक नात तांची गोत ही. देवाचें उतर हें.